नितळसाण मोहीम राबवून गोंयकारांनी ओपली महात्मा गांधीक आर्गां। सरकारी पावण्यारे मनयली गांधीची 150वी जयंती। प्लास्टिकाच्या एकेरी वापराचेर बंदी। प्लास्टिक पोतयांक पर्याय दितना मुख्यमंत्र्यान केलें कापडी पोतयांचे अनावरण। हॉट मिक्स प्रकल्प 15 नोव्हेंबरा पयलीं सुरू जायनात जाल्यार रस्त्यांची दुरुस्ती जातली कशी? परिपत्रक घेत फाटीं, मागला सुदीन ढवळीकारान। बलात्कार पीडितेची पुलिशे कडल्यान छळणूक। फटीची केस नोंदयता म्हण पीडितेकच केली मारबडय। बायलांचो साधन केला आरोप। पोरण्यो वस्तू वापरून चलयल्या कासरपाल शाळेची दुरुस्ती। 5 महिन्यात झाले 25%च काम। पालकांचो आरोप, कारवाईची केल्या मागणी। येवकार, हांव जवाहर बर्वे। पळयात खबरो विस्तारान। गांधीचे सगळेच विचार घेऊन फुडें वचप शक्य ना, पूण सरकारान ताचे कडल्यान स्फूर्त घेत नितळसाण आनी सिंगल यूज प्लास्टीक बंदीचे दिकेन पावलां उबारल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगलां, जागृताय, उपलब्धी आनी कांय वायट गजाली टाळप अशा 3 पावंड्यावेल्यान हें काम जातलें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधीची 150वी जयंती पोरण्या गोंया मनयली। मोहनदास गांधीच्या पुतळ्याक मुख्यमंत्र्यान फुलांहार घातलो। उपरांत केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपाद नायकाने गांधीजींक नमन केलें। हस्तकला महामंडळाचो अध्यक्ष पांडुरंग मडकयकार, पोरण्या गोंयची सरपंच जनिता मडकयकार, आदली मंत्री निर्मला सावंत, आदलो आमदार धर्मा चोडणकार, जिल्हो पंचायत वांगडी, हेर मानेस्त आनी व्हडा प्रमाणात विद्यार्थी हजर आशिल्ले। आमी गांधीजींचे विचार सगळ्यापर्यंत पावपा खातीर जरी काम केलें जाल्यार खरी श्रद्धांजली महात्माजींक आसतली अशें म्हाका दिसता। हांव म्हणटा की सगळे त्यांचे विचार किंवा सगळे त्यांचे आचार आमकां कदाचित पालन करपाक शक्य जावचें ना, आनी तेजी सुरवात ही स्वच्छते पासून जावची अशें म्हाका दिसता। आनी ती स्वच्छते पासून सुरवात जाता आसतना गोंय सरकारान आमी पळयता की सिंगल यूज प्लास्टीक ही 2 ऑक्टोबराच्यान बॅन केल्या। आमी 3 तत्वांचेर सुरवात केल्ली आसा। इट इज एन अवेअरनेस, अवेलेबिलिटी आनी अवॉयड। पिशवी तयार केल्या। ती पिशवी जिचे आतांच उक्तावण आमच्या सगळ्या मान्यवरांच्या हस्ते जाले, ती पिशवी ही आमी पुराय गोंयांत आमी लोकांच्या मदीं अवेअरनेस करपा खातीर तिचो वापर जो आसा हो मोठ्या प्रमाणात करतले। पण तोच स्वतंत्र आनी स्वराज्य जाल्लो भारत देश हो नवो भारत निर्माणाच्या दृश्टीन वचपा खातीर म्हाका दिसता स्वच्छता हो आमचो धर्म जावपाक जाय। स्वच्छता ही आमचो नित्य उपक्रम जावपाक जाय। 2 ऑक्टोबर हो आदलो प्रधानमंत्री लाल बहादूर शास्त्रीचोय जल्मदीस। मुख्यमंत्र्यान ताकाय नमन केलें। शास्त्रींच्या फोटवाक ताणें फुलांहार अर्पिलो। महात्मा गांधी आनी लाल बहादूर शास्त्री जयंती फोंडें मनयली। फोंड्याचो आमदार रवी नायकाच्या कार्यालयांत हो सुवाळो जालो। काँग्रेसवाल्यांनी गांधीजींची यादी जागयल्यो। बोरये ह्या निमतान विवेकानंद मुळावे शाळेच्या भुरग्यांनी सायकल रॅली काडली। प्रदूषण विरयत येरादारीची कल्पना अधोरेखित करपाचो तातूंतल्यान यत्न जालो। म्हापशेच्या काँग्रेस ब्लॉकानय गांधी आनी शास्त्री जयंती मनयतना ह्या फुडाऱ्यांक मानाचो सलाम दिलो। केप्यां भाजप कार्यकर्त्यांनी रॅली काडून गांधी आनी शास्त्री जयंती मनयली। शाळेंतलीं भुरगीं आनी लोकांनी तातूंत व्हडा संख्येन वांटो घेतलो। महात्मा गांधी आनी शास्त्री जयंती काणकोणच्या भाजपा मंडळानय मनयली। तांणी काडिल्ले रॅलींत विद्यार्थ्यां बरोबर थळावे मोठ्या प्रमाणात वांटेकार जाल्ले। शिरोड्या थळावो आमदार सुभाष शिरोडकारान रॅलीचें आयोजन केल्लें। तातूंतय भुरग्यांनी आनी थळाव्यांनी वांटो घेतलो। मडगांवां लायन्स क्लब ऑफ काणकोण, दामोदर कॉलेज आनी मडगांवच्या सरकारी महाविद्यालयान एकठांय येत नितळसाणीची मोहीम राबयली। दाबोळे थळावो आमदार आनी पंचायत मंत्री माविन गुदिनोन कार्यावळीचें आयोजन केल्लें। एक व्हडली रॅली काडून गांधी जयंती मनयली।
आमचे खबराकार म्हापशेच्यान संदीप कामोलकार, फोणेच्यान कृष्णा नायक, वास्कोच्यान हिरू महाले, केप्याच्यान प्रहर सावड्डेकार आणि पोरणे गोंयच्यान व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया. रस्त्यावेली फोंडकुलां पुरोवपाच्या धोरणावेल्यान आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकारान सरकाराचेर फोग काडलो. फोंडकुलां पुरोवपाची पद्दत, सरकारी कंत्राटदारांचेर केल्ली कारवाय आनी रोड टॅक्स देंवोवपाचे निर्णयाकय तेणी हरकत घेतल्या. पळया पुराय बातमी. हॉट मिक्स प्रकल्प 15 नोव्हेंबरा पयलीं सुरू जावपाक शकनात अशें म्हणून सरकारान जारी केल्ले परिपत्रक फाटीं घेवचें अशें ढवळीकरान मागलां. अशें जायना जाल्यार गोंयच्या रस्त्यांवयलीं फोंडकुलां तशींच उरतलीं अशें ताचें म्हणणें. तशेंच रस्त्यांच्या कामाचेर कितलो पयसो मोडलो हें सरकारान स्पश्ट करचें अशें ताणें मागलां. हांव विचार विनिमय करिनासतना ह्यो गोश्टी आसा, लोकांक त्रास जाता, खड्डे पडल्या हें खरें आसा आनी खड्डे काडपा खातीर तांणी पयलीं म्हणजे ते सर्कुलर विड्रॉ करून ह्या तिनूय प्लांट चालू करचे, 3 जे इमिजिएट जावपाक जाय आनी तातूंतल्यान काम चालू करचें. जाल्यारच तें शक्य आसा. कॉन्क्रीट घालून रोडार काम जायना. 3 दिसान 5 सेंटीमीटर कॉन्क्रीट घातलें जाल्यार ताचे वयल्यान हेवी गाडी गेल्या नंतर ती गाडी ते फोडून उडयता. सेंटर म्हणजे उजगांव आसत, नॉर्थ आनी सावथ अशे 3 प्लांट तांणी चालू करपाक जाय. जाल्यारच हे पटोल जे आसा ते नोव्हेंबराच्या 15 तारीख पर्यंत जावं शकतात, ना जाल्यार हे शक्य ना. हो एक्शन घेवचे पयलीं 55 कॉन्ट्रॅक्टराचेर तांणी कितले पयशे आतां बसून दिले PWD, कितले पयशे दिवपाचे आसा. 2012तल्यान जे काँग्रेसवाले कित्याक उलयता ते 700 कोटी रुपया काँग्रेसवाले सरकारांत आशिल्ले, सरकार काँग्रेसीचे आसतना 700 कोटी रुपया आशिल्ले, ते कशे पे केले. आनी खरेंच 5000 कोटी जो तांणी इश्यू काडला काँग्रेसवाल्यांनी आनी गोवा फॉरवर्डान की 3 वर्सांत 5000 कोटी रुपयाची कामां जाली म्हणून. गोवा गव्हर्नमेंटाचे बजेट फॉर रोड्स, रुरल रोड्स, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, डिस्ट्रिक्ट रोड, ह्या 3 रोडांचे बजेट कितलें आसा हें लोकांक सांगचें. रोड टॅक्स उणो करपाच्या येरादारी मंत्र्याच्या प्रस्तावाचेरय सुदिनान टिका केल्या. गाडयांची मागणी वाडपाक जाय जाल्यार जूर उणे करचे पडटले अशेंय तो म्हणटा. ह्याच मंत्र्यान काल एक सुतोवाच केला की आपूण रोड टॅक्स 50% करता म्हणून. खंयचोय रोड टॅक्स लायता आसतना प्रत्येक फायल फायनान्स डिपार्टमेंटाक वता, कॅबिनेट अप्रुवल जाता आनी एज ए कॅबिनेट चीफ मिनिस्टर म्हणून पत्रकार परिशद दिवन हे सगळ्यो गोश्टी जनतेच्या निदर्शनाक हाडटा. पूण कालचो जो सुतोवाच जाला तो पळोवन परत म्हाका आश्चर्य की रडचें हें कळना. कोण तरी कंपनी सांगता की सेल जायना गाडयांचो आनी त्या खातीर मंत्री उठता आनी म्हणटा कॉर्पोरेट टॅक्सांत कपात केली त्या प्रमाणे आमी रोड टॅक्सांत कपात करता. अरे हो जो रेव्हेन्यू आसा तो गोंयच्या लोकांचो रेव्हेन्यू आसा. तूं तें डिसिजन घेवंक शकना. आनी ती मंदी आजूच जर पेपर पळयत जाल्यार मारुती सारकेचो गाडयांचो सेल 24% कमी जाला. तूं रोड टॅक्स कमी करून हो सेल वाडोवपाक पळयता काय कितें? जो कोण मोटरसायकल घेता ताका 3% आसपाक जाय आनी जो कोण 1000 cc सकयल घेता ताका पेमेंट करपा खातीर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 11 आनी 12, 9, 10 असो आसता तो 5% सकयल जाय. फोंडेच्यान आमचो खबराकार कृष्णा नायक. सरकार म्हणटा ते महिला बरोबर आसा आणि ताकाच लागून तर बेटी बचाव बेटी पढाओच्या मूल्यांचो सगळीकडेन प्रसार चलयला. पूण ह्यो फकत उलोवपाच्योच गजाली अशें बायलांचो साद म्हणटा. पुलिसांनी रेप केशींतल्या पिडेस्ताकच बडयलो, बायलांचो सादान आरोप केला. आदलो भाजपा आमदार चिन्मयानंदाच्या विरोधात बलात्काराची कागाळ करूनय पुलिसांनी बलात्काराची केस म्हणून नोंदवून घेवपाक न्हयकार दिलो. उरफाटे पिडेस्ताकच त्रास दिले. फटीची केस नोंदयता अशें म्हणत पिडेस्ताकच मारबडय करपाची घडणूक घडिल्ल्याची बायलांचो सादचो आरोप आसा. The government should take prompt steps to give justice to the victims. Bailan Saad demands that the false case that has been registered against the victim should be quashed immediately. It is a false complaint
It's very clear from their own documents. In the FIR, they have stated that she came to the police station without any reason, but the police inquiry report clearly states that the police had gone to the house to deliver the summons. Okay, and because she was not there and because there was no male member, they have come back. The summons from the court, which very clearly says that visited at the given address and said the summons to the victim, refusal to take the summons. Hence, summons have not been served. So there are 3 different versions by the police. This itself shows there is manipulation. The DGP should institute a suo motu inquiry into the complaints. All the documents have been submitted to the police and the erring officers should be punished. The third thing that we would like to say is that the statutory bodies, that is the Goa Human Rights Commission, then the State Police Complaints Authority, they do not have a chairperson, and because of that all complaints before these bodies are just lying there and the process of justice is hindered. So the government should immediately appoint the heads of these statutory bodies. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसवापरान येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. कासारपालच्या सरकारी शाळेचे दुरुस्तेचे काम करपी कंत्राटदारान काम पुराय करपाक कळाव लायला. तशेंच मे म्हयन्या सावन आतां मेरेन 25% काम पुराय केला, पूण तातूंत पोरण्या वस्तूंचोच वापर जाला. शिमिटाचे कोपचे पडल्यात, पत्रे टायल्स जळीमळी उडयल्यात, भुरग्यांक तांचे पासून धोको आसा. सरकारान हातूंत बेगोबेग लक्ष घालची असो उलो पालक शिक्षक संघटनेन मारला. कासारपालचे सरकारी शाळेच्या पालक शिक्षक संघाचो अध्यक्ष हरिश्चंद्र नायक सांगता ते प्रमाण मे म्हयन्यांत ह्या कामाक आरंभ जाल्लो, पूण काम सुशेगातीन चल्लां. नव्या दारांची सुवातेर पोरणीच दारां बसयल्यात. जशे तरेच्या टॉयलेटींची मागणी केल्ली तश्यो त्यो बसयल्यो नात. टेंडर वा बजेटी विशीं कंत्राटदार कितेंच उलोवपाक तयार ना अशें ताचें म्हणणें. मे म्हयन्यात हेंचें शाळेचें काम सुरू केल्लां. तेणी ताणें सांगलेलां आमकां की बेगींतल्या बेगीन तुमकां ही शाळाचं काम कंप्लीट करून दिता म्हूण सांगलेलां. आनी तेणी जितलें जितलें आमकां काम करता म्हणून सांगलेलां तितलें तेणी 25% सुद्दां काम करूंक ना. तेणी आमकां ती दारां नवीन लायता म्हणून सांगलेलीं ती तेणी लावंक ना. ती आतां हाडून तेणी जुनी दारां ठोकलीं आनी तेतून करून ताका आमी विचारलां तुजें बाबा कितें डिमांड आहा, तुका हे इस्कॉला बद्दल कितें कितें करपाक दिलां तें तरी आमकां दाखय. तो ते दाखोवपाक तयार ना. तो म्हणटा आपूण कितें दाखोवं शकना म्हणटा तो. आतां जवळ जवळ 5-6 म्हयने जाले हे काम तर तशेंच कांयच जावंक ना काम इस्कॉलाच्या हातूंत. तेन्ना फुडें कितें करपाचें आमी? भुरग्यांच्या शिक्षणाचेर जर तुमी जर खेळटात तर ताका पर्याय कितें? आमी स्थानीक आमदाराक सुद्दां एक लेटर केल्लो आसा की मातशी येवन विजीट दी म्हणून, तो सुद्दां येवंक ना हांगा. आदलो पंचवांगडी विष्णू घाडयेनय शाळेची अवतिकाय पळयली. काम केलें म्हटल्यार ते मना सारकें करूंक ना. जे आमच्या पेरंट्सांक जाय आसले ते आतां म्हणटा दाडां मोडकीत लायल्या, तेचे आनी कितें कॉन्क्रीट फुटलां तेंय करूंक ना. ते तशेंच सांडलां. ते भुरग्यांचे पडात न्हू ते भियेता पेरंट्स. ते करचे ना. ते कितें आहा ते पयलीं करचें. आमकांय कळना की हेंच्यांनी कामां कसली घेतल्या आनी कशी घेतल्या ती. दारां नवी घेतल्या काय जुनी घेतल्या. तो आतां म्हणटा आमचो टेरिडर म्हणटा की दारां मोडकीत लायल्या म्हणटा. आतां पयल्या तर खरेंच ते मोडकीत लायिल्लें आहा, पयलींचेच लायलां. ताका नवीन काय लावना. तेंचे इस्टिमेट ते आसा काय ना हें आमकांय खबर ना. इस्टिमेट तोय दाखयना आनी गोवोरमेंटान आमकां दाखोवंक ना. कासारपालच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार. स्वातंत्र्य आणि स्वराज्य मेळयलें तें आमचे भुंयेचो अभिमान बाळगूंक. ते भुंयेंतले भाशेचोय आयज आमकां अभिमान नासत जाल्यार तें स्वातंत्र्य आनी ती अस्मिताय जाय आशिल्ली तरी कित्याक? ज्येष्ठ भारतीय साहित्यीक ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन प्रश्न विचारला. कोंकणीतली आद्य संस्था आशिल्ल्या कोंकणी भाशा मंडळान आपलो 57वा वर्सुकी सुवाळो मडगांवच्या रवींद्र भवनात मनयलो. ह्या सुवाळ्यात ॲडव्होकेट उदय भेंब्रे उलयतालो. शणै गोंयबाब कथामाळ सर्त, गोवा युवा महोत्सव, पेटूल, बाल साहित्य परिशद, विद्याभुवन शाळा, रवींद्र केळेकार ज्ञान मंदिर अशा भरीव उपक्रमांचो नियाळ ह्या वेळार मंडळान घेतलो. कोंकणी भाशा आणि कोंकणी भाशा मंडळाच्या समांतर प्रवासाचेर ॲडव्होकेट उदय भेंब्रेन उजवाड घालो. डॉक्टर किरण बुडकुलेन तर बाल साहित्याचो वावर देशभायर वचचो अशें म्हटलें. स्वातंत्र्य आमी मेळयलें पुर्तुगेजाक धांवडावन. कोणा खातीर? लोकां खातीर.
ही भूंय आमची, ही भूंय आमकां मेळूंक जाय. हे भुंयेचेर 3,500 वर्सां आमी राज्य केलें ना. आमी फक्त प्रजा म्हणूनच जगले. ते भुंयेचेर आमकां राज्य करूंक जाय जाल्यार आमकां स्वातंत्र्य जाय, आमकां लोकशाही जाय, आमकां स्वराज्य जाय. आनी जर आमकां आमची भाशाच नाका, जर आमकां आमची संस्कृतीच नाका आनी आमकां आमची अस्मिताय जर नाका, कित्याक तें स्वातंत्र्य, कित्याक ती लोकशाही आनी कित्याक तें स्वराज्य. स्वराज्य आमी मेळयलें तें ही आमची भूंय, त्या भुंयेचो अभिमान बाळगून, त्या भुंयेंतली जी भास, त्या भाशेचो अभिमान बाळगून फुडें वचपाक न्हय. म्हणून तेंच जर नाका जाल्यार स्वातंत्र्य जाय आशिल्लें कित्याक. बाल साहित्यान ऑडिओ व्हिज्युअल माध्यमान वचचे खातीर कोंकणी भाशा मंडळ खूब करता. तांच्यो सीडीज येतात आनी घडये तांची फिल्मां बी येता आसतलीं. म्हाका दिसता एनिमेशन चड जावचें आनी साहित्याचें बी आमी जेन्ना डिजिटायजेशन करतात तेन्ना तें देश विदेशांत आमचे जे पळय कोंकणी उलोवपी, कोंकणीचो मोग करपी, कोंकणी विसरिल्ले पूण कोंकणी जित्ती करपाक जे आमकां जाय तांचे मेरेन पावपाक जाय. कोंकणीच्या भाशा, साहित्य, कला अशा वेगवेगळ्या मळांचेर काम केल्ल्या आणि पुरस्कार मेळिल्ल्या मानेस्तांचो ह्या वेळार भोवमान जालो. पळयात, माणकुल्यांनी स्फूर्ती गितांतल्यान आनी नृत्यांतल्यान पर्यावरणाचें म्हत्व अधोरेखीत केलें. तशेंच भुरग्यांनी तबलो, घुमट वाद्यांतल्यान लय तालाचो काळजाक थाकाय दिवपी सुमेळ साधलो. पळयात ताची झलक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार संदीप तुयेंकार. परतून घेऊया एक वेवसायीक विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. कासावले मंगरा रेल्वेचे रूळ हुबतना वास्को 62 वर्सां पिरायेचे बायलेक दुखापत जाली. हे घडणुके उपरांत घडणूक थळार एकठांय येत सरकारान उड्डाण पूल बांदचे अशें लोकांनी मागलें. लोकांनी रेल्वे रूळ हुबचे न्हय अशें आवाहन थळाव्या सरपंचान लोकांक केलां. अंडर ब्रिज आनी उड्डाण पुलाचो प्रस्ताव ह्या आदींच दिल्ल्याचें ताणें सांगलें. कासावलेचो रेल्वे रूळ हुबतना वास्कोची रावपी रोहिणी भोसले हे 62 वर्सांचे बायलेक दुखापत जाली. ही बायल तांतीं आनी नाल्ल हाडपाक कासावले वताली अशें रेल्वे पुलीस निरीक्षक सचिन पन्हाळकारान सांगलें. पूण रेल्वेचो रूळ हुबतना तिचो पांय आडकून ती पडली आनी तिका दुखापत जाली. काल 1 तारखेर सकाळी 10 ते 10:30 दरम्यान एक बायल रोहिणी भोसले तिनांव वर्सां 62 इयर्स आनी रावपी MMC क्वॉर्टर्स वास्को ही कितें करता, ही डेली हांगा वचपाची, कासावली वचपाची आनी कासावलीच्यान ती गांवठी तांतयां आनी नाल घेवन वास्को विकपाची. तशीच ती काल अशी गांवठी तांतयां नाल घेवपाक म्हूण गेली. नाल घेवन गांवठी तांती घेवन ती रेल्वे आशिल्ली आमची गुड्स ट्रेन आशिल्ली ती उबी आशिल्ली हॉल्ट पोजिशन. तेन्ना ती पोंचान ट्राय करताली क्रॉस करपाची हॉल्टिंग पोजिशनाचेर. पूण जेन्ना ती अनलॅक केली, जेन्ना ती क्रॉस करताली पोंचान, तेन्ना सडनली ती गुड्स ट्रेन स्टार्ट जाली आनी स्टार्ट जाली हिगे तांतयां बीन पडपाक लागली. पडटा म्हणटकीर हिणी ती तांतयां सांबाळपा खातीर हिगे पांय थंय झिरकलो आनी पांया वयल्यान हेजी रेल्वेचेर व्हील केलें आनी तेजो तो पांय इंजर्ड जालो. आतां ती GMC हॉस्पिटलांत एडमीट आसा. Bridge will not go well with the senior citizens. Even the middle-aged people will not want to go on the footbridge. I will give you an example of Sarauli footbridge. Not even dogs are passing on that. So my preference would be under this bridge where we have a culvert where we can manage it, and I think our MLA should go forward with the government to complete. The only solution will be a footbridge. But better than that would be under bridge where I had already spoken to our MLA. We have also showed the point. Before that also other MLAs who came, we had projected this particular place, and so far nothing has been done. But the railways are aware that they can have a under bridge and where people can take a shortcut. वास्कोच्यान आमचो खबराकार हिरू महाले. वीज खात्यात सगळो सावळो गोंधळ चल्ला. निलेश काब्रालाक ह्या खात्यांतलें कितेंच कळना. ओपा वीज थकबाकी प्रकरण आसूं वा 5 कोटींची थकबाकी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पणजे मार्केटाचें वीज कनेक्शन तोडपाची घडणूक आसूं, मंत्री गोंधळिल्लो दिसता.
आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान निलेश काब्रालाचे गोंदळिल्ले मानसिकतायेचेर बोट दवरलां. ओपा जलशुद्धीकरण प्रकल्पांतल्यान 30 कोटींची वीज येणावळ थकल्या. थंयची वीजय तोडटले अशें निलेश काब्रालान म्हणिल्ले. ताचेर आदलो भौशीक बांदकाम मंत्री सुदीन ढवळीकरान खर प्रतिक्रिया दिल्या. ताणें काल सुतोवाच केला की ओपा प्लांटाचे कनेक्शन आपूण डिस्कंटिन्यू करतलो. हांव कापासतात ओपा प्लांटाचे 30 कोटी रुपया कित्याक लागून उरले, केन्ना बसून उरले तेंय ताणें सांगचें. एप्रील ते आज पर्यंत ओपा प्लांटाचे पयशे इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक पे करता, which comes to around 321 crores, and with fine it comes to around 25 to 26 crores. April and in May I can understand कित्याक एक म्हयनो इलेक्शनाचो दीस आशिल्लो. पूण मे म्हयन्यांतल्यान आज पर्यंत ते पेमेंट कित्याक जावना, आनी हे पेमेंट करपाक PWDचे इंजिनियरांची गरज ना. तुमकां खबर आसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स आसा. निलेश काब्रालान सुद्दां फायनान्स डिपार्टमेंटान नोट जर धाडिल्ली जाल्यार बुक्स ऑफ अकाउंट्सान ट्रान्सफर एंट्री करूं येता डायरेक्ट. आनी अशेंच आमी करताले. हें कित्याक जालें ना हेची चवकशी निलेश काब्रालान करची. हेचे वयल्यानूच एडमिनिस्ट्रेशन खंय आसा हें कळटा, किंवा मंत्री तातूंत काम करता म्हणून कळटा, किंवा मंत्र्याक तें खबर ना आनी तो सामको उत्स्फूर्तपणे आपूण एक्शन घेतलो अशें म्हणटा. रिलायन्स पावराचे 290 कोटी पे करपा खातीर हो 300 कोटी फाटल्यान आसा काय कितें, हो प्रश्न लोकांचो पडपाक लागला. वीज बिलांची 5 कोटींची थकबाकी फारीक करूंक नाशिल्ल्यान पणजे मार्केटाचे वीज कनेक्शन मंगळारा तोडिल्ले. मंगळारा मार्केट काळखान बुडिल्ले. ह्या प्रकाराचेर प्रतिक्रिया दितना मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले पालिकेक बिल फारीक करपाक सांगला, ती करतली. पणजेचो आमदार बाबूश म्हणटा दुकानदारा कडल्यान रिकवरी करचीच पडटली. तांचे बराबर करार केलो जाल्यार 6 ते 7 कोटींची येणावळ येवं येता. पळयात. ऑलरेडी पॉवर मिनिस्टरान उलयला जाता तितके बेगीन रिस्टोर कर आनी तांकां सांगला बिलूय फारीक कर म्हणून ते करतले. And urge the power minister basically to give them some time, because what happened, most important thing is 5 crore rupees is the amount, but of that 5 crore rupees 2.5 crore rupees only is the interest. correct. So at least they will ask the government basically to waive off the interest if they can do that. We will have, I think, the meeting with the thing. In the meantime, I think with the generators and all, they have started functioning as far as the light is concerned. But for the last so many years, this bill has been not been paid by the local the people who have taken the gadas or the bitar shoppa ha pay denche. So how you are looking into that, recovering that amount? See, we are not getting any income as far as the market is concerned. We have said that we would do the agreement as far as the market, those shops are concerned. If we had done the agreement of the shops, I think we are supposed to get more than 6 or 7 crore rupees from the shopkeepers itself. So I think now that recovery of the shopkeepers is a must. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार अमर चावरिया आणि फोंडेच्यान खबराकार कृष्णा नायक. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365. मोग आसचो.